वर्सां इन एडवान्स आसा. आमी जेका म्हणटा की 21व्या शतकात आमी आसा. हे युग आसा, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक युग, डिजिटल युग. आमी इतके फुडें पावल्ले आसा. बट इतके फुडें पावल्ले आसतना आमच्या मदीं एडवान्समेंट जाली काय कितें, आमी ती अचिवमेंट केल्यो काय कितें, आमी ती संस्कृतीचें जतन करपा खातीर वावुरता काय कितें. हय, तिणी राज्या खातीर काम केलें. आमी आमच्या खातीर तरी काम करता काय कितें, आमी स्वता खातीर तरी काम करता काय कितें. हांव म्हणटलो राज्य मागे, स्वताच पयलीं, स्वताची फॅमिली दुसरी, आपलो आई बाबा आनी ताज्या उपरांत बाकीचो गांव वाडो बाकीचें सगळें. बट खरेंच हे विचार करीसारकी गोश्ट आसा. जिणे 300 वर्सां पयलीं एकंदर म्हणजे पुराय राज्य आनी महिला शक्ती, नारी शक्ती हेजेर आमी आत्तां उलोवपाक लागले हे 21व्या शतकात. पण तुमी बऱ्योचश्यो जर गजाली काडून पळयल्यो आसत जाल्यार जिची खरी मुहूर्तमेळ ही अहिल्या देवी होळकर हांच्या काळात जाल्ली. म्हणून म्हजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की अहिल्या देवी होळकर हांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन आमी शिक्षण आसतलें, संस्कृती आसतली, संस्कार आसतले, अशे वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो तेंच्या चरित्रांतल्यान घेवपाक शकता. तांकां पुण्यश्लोक म्हटले तशें 4-3 ग्रंथाच्या उपरांत तांकां पुण्यश्लोक म्हणजे तेंचें पुराय चरित्र हें ग्रंथरुपी आसा. पुराय चरित्र हें आजच्या तरणाटे विशेश करून म्हणजे हांव म्हणटलो की आयच्या यंग गर्ल जी तरणाट्यो भुरगीं चलयो आसात हांच्या मुखार तेंच्यांनी एकदां वाची सारकें आसा, तेंच्यांनी एकदां समजून घेय सारकें आसा. आनी तें जर समजून घेतलें जाल्यार आमी आमच्या परिस्थितीचेर कितलीशीच मात करपाक शकतली. मुळात अहिल्यादेवी होळकर ही जरी मागीर राणी जाली जाल्यार आमी जेका म्हणटा की एखाद्या बारीक समाजांतल्यान जल्माक येवन सुद्दां तिजेर आसलेले संस्कार, तिजेर आसलेलें शिक्षण हें तिका राणी करपाक शकली. आनी म्हणून आपल्या संस्कार आनी शिक्षण हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तें जेन्ना आपल्याक घेवपाक मेळटा म्हाका दिसता तें जर आमी घेतलें जाल्यार तेजो खूब बरो उपयोग आमी सातत्यात करपाक शकतले. तुमी जर पळयशात 33% रिजर्वेशन्स केन्ना पास जाले. 33% रिजर्वेशन हे मोदीजीच्या कार्यकाळात पास जाले. म्हणजे मोदीजी 3 तलाक रद्द केलो. कित्याक रद्द केलो? तलाक 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 म्हणून एखाद्या महिला भगिनीक सोडून दिताले. तिच्या फॅमिलीचो विचार जायनासलो. भले मुस्लीम भगिनी जावनी, अरे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, रेगिस्तान ह्या सारकिल्या देशात सुद्धा म्हणजे 3 तलाक हो कायदो नाशिल्लो. तलाक 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 म्हणून सोडून दिवप फक्त तो भारतांत आशिल्लो. आनी तो कायदो जर रद्द जायनासलो आमच्या महिला भगिनीचेर अन्याय जातालो. 3 तलाक रद्द करपाचें काम देशाच्या इतिहासात 70 वर्सांच्या उपरांत आमी म्हणटा की देशाक आझादी मेळ्ळ्या उपरांत 70 वर्सांच्या उपरांत हें जावप हें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार माननीय मोदीजीच केलें. आमचो देश हो तेन्नाय बी आमी जर देशाचो इतिहास काडून पळयत म्हणजे वेगवेगळे छत्रपती शिवाजी महाराज काळ आसत किंवा तेज्या मौर्य काळ आसत, अशोक राजाचो काळ आसत, हे सगळे पळयत लक्षांत मेळ्ळें उलयता आसतना तो मदलो काळ म्हणजे पेशवेचें राज्य हे सगळ्यात मोठें साम्राज्य तेन्ना पळयतात जाल्यार हिंदू राजांचें आशिल्लें. ताज्या उपरांत मुघल आनी ताज्या उपरांत ब्रिटीश. पण ही सगळें करता आसतना सुद्दां म्हणजे ब्रिटीश कोलोनियल रूल हांगासर येवच्या पयलीं आमच्या देशाचेर आसलेलें साम्राज्य हें तेद्या वेळाचेर म्हणजे हें म्हणजे आमच्या देशांतल्या वेगवेगळे महाराजा आसतले किंवा त्या राज्यांतल्यो ह्यो महाराणी हांच्यांनी घडयला. आमी जर पळयत ह्या देशाक खूब मोठो इतिहास आसा. आमी म्हणटा की छत्रपती शिवाजी महाराज घडले, छत्रपती शिवाजी महाराजाक जिजाऊन घडयलें हें आमी विचारपाक शकना. म्हणूनच ह्या देशांतली नारीचो सन्मान हो खूब व्हड सन्मान आसा. ह्या देशाच्या इतिहासात आमी जशें म्हणटा की महिलांचें योगदान हें खूब व्हडलें योगदान आसा. म्हणजे आमी सातत्यान हेजो उल्लेख करता आसतना वेगवेगळे फावटी म्हणजे मॅडम सुलक्षणा सावंत हांच्यांनी तर आमी देवी सातेरीचो उल्लेख करता आसतना, देवी शांतादुर्गेचो उल्लेख करता आसतना वेगवेगळे फावटी हेजें म्हत्व पटोवन दिलां. म्हणून म्हज्या समोर आशिल्ल्या म्हज्या नारी शक्तीक फक्त म्हजें इतकेंच म्हणणें आसा, म्हणजे इतकेंच सांगणें आसा की तुमच्या मदली ताकद ही तुमी वळखप हें गरजेचें आसा. जो पर्यंत आमच्यातली ताकद आमी वळखुचे ना तो पर्यंत ती आमी ताकद दाखोवपाक शकना. म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, भायर लायिल्ली एक्झिबिशन्स, पयलें तर म्हाजें म्हणणें की फोटो एक्झिबिशन्स जे लायला जेंच्यांनी आपली कर्तृत्व हें गोंयांत जल्माक येवन तेंच्यांनी देशाक दाखयलें, तेंचो इतिहास वाचात, तेंचो निदान आमकां खबर आसुनी. आनी तेन्नाचो काळ आनी आतांचो काळ आज तर
म्हणजे हांव विचार करतालो की पुराय गोंय सोडून दियात, तुमी जर विचार करशात सांखळी, फोंडा आनी बिचोली ह्यो जर 3 सरावंडींग म्हणजे नॉट मोर दॅन 8 किलोमिटर्स हे जर पळयशात जाल्यार तुमकां शिक्षणाची कसली संदी एवेलेबल ना ती म्हाका सांगात. विशेष करून महिलांक विचारता, कसली संधी एवेलेबल ना ती म्हाका सांगात. म्हणजे आज तुमी भाग्यवान आसात. हांव अशें म्हणटो ना मुद्दम तुमी भाग्यवान आसा, कारण सांखळी सारकेल्या शहरात KG to PG पर्यंतचें एड्युकेशन आसा. आनी नॉट ओन्ली द पोस्ट ग्रॅज्युएट न्ही, PhDचें एड्युकेशन सांखळी गव्हर्मेंट कॉलेजीत एवेलेबल आसा. BA आसतलें, BCom आसतलें, BSc आसतली, MA आसतलें, MSc आसतलें, MCom आसतलें, किंवा ताच्या फुडें वचून PhD इन सर्टन सब्जेक्ट आमच्या सांखळींतल्या गव्हर्मेंट कॉलेजीत जाता. झाटये कॉलेज बिचोलिया थंयसर MCom आनी तेच्या फुडलें एड्युकेशन एवेलेबल आसा. आनी तुमी नियर बाय आशिल्लें साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट ANM टू BSc नर्सिंग पर्यंतचें एड्युकेशन आमच्या सांखळीच्या नर्सिंग एड्युकेशनान एवेलेबल आसा.